तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकरेच्या आदारून रावचे न्हय, तरणाट्यांनी सतत नवी कुशळताय मेळोवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्या रोजगार संधी, कुशळताय उदरगत, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी उण्यांत उणे पगार वाडोवपा संबंदी मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हत्वाची विधानां केल्यात. वीज बिलाक लागून राज्यातलें राजकारण तापलां. आम आदमी पक्षान आयतारा फोंड्या वीज बिलां वाडिल्ल्यान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन खर निशेध केलो. नागरिकांक दिल्ली वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी करीत आप पदाधिकाऱ्यांनी सरकारा आड घोशणा केल्यो. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. धारबांदोड्या 2 मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 69 वर्साच्या पणसुले वाठारांतल्या विजय चव्हाण ह्या दादल्याक मरण आयलें, जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सांगे म्हालांतल्या कुमारी भाटी वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळ्ळें. 1.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. शिवोलेचे सुटके झुजारी आनी वसंत विद्यालयाचे संस्थापक वांगडी प्रभाकर प्रभू मोये पिरायेच्या 96 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. गोंयच्या मुक्ती चळवळींतल्या भुमिके खातीर आनी बरीच वर्सां समाज सेवे खातीर तांची नामना आशिल्ली. आयतारा तांचेर निमणे संस्कार जाले. हवामान खात्यान 14 ते 20 जून मेरेन पुराय सप्तकाभर
उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण शांत आणि स्थिर आसतलें असो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या काळात कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. पारसे काजनगुंडो बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक, फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात, जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्लें. मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पावसाळो पावलो तरी पावसाची तीव्रता अजून अपेक्षे प्रमाण जावंक ना. पूण वाऱ्याक लागून झाडां मोडप, वीज खांब्याचेर झाडां पडप, जनावरां आडखळप, रस्त्यार आडमेळी येवप अश्यो घडणुको वाडल्यात. ह्या फाटभुंयेर उजो पालोवपी दळान तोखणायेची कामगिरी केला. फाटल्या 15 दिसांत शेकड्यांनी आपतकालीन कॉलांक जाप दिल्या. आयतारा फांतोडेर अनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत ट्रक सरळ देगणांत कोसळिल्ल्यान ट्रकांत आशिल्ल्या क्लिनराक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ड्रायव्हर सारवार जाला. कुळे पुलिसांनी पंचनामो करून फुडली चवकशी सुरू केल्या. गोंयांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावानूय राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो. हाचे वांगडाच काँग्रेस मांड नांवाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई जांटे हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या. पयलेच फावट मतदान पत्रके वरवीं ही वेंचणूक जाता. 2 गटांमदी ही वेंचणूक जाता. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लढयतात. देखून सगळ्या ट्रक मालकाची वेंचणुके कडेन नदर लागून आसा. गोंयांत पावस सुरू जाल्या उपरांत दर्यादेगांची परिस्थिती चड धोक्याची जाला. ताका लागून लायफगार्ड एजन्सी आनी मरीन कंपनीन थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक दर्यांत भितर सरपाक टाळचें अशें सांगलां. राज्यांतल्या 54 दर्यादेगांचेर 450 परस चड प्रशिक्षीत लायफगार्ड आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्यांची सतत गस्त चालूच आसा आनी पर्यटकांक सुरक्षेच्या उपायांचेर सल्लो दितात. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी तांबडे बावटे लावन धोक्याची शिटकावणी दिल्या. दर्याच्या बदलत्या हवामानाक लागून दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात. देखून पर्यटक दर्यांत व्हांवून वचपाचो धोको आसा. दक्षिण गोंयांत 30 जाल्यार उत्तर गोंयांत 24 दर्यादेगांनी लायफगार्ड तैनात केल्यात. ते भायर मय तळे, दूधसागर घसघसो, सावरी घसघसो म्हत्वाचो गूण हो पर्यटन थळाचेर खाशेली सुरक्षा वेवस्था केल्या. मजगती सेल्फी खातीर धोक्याच्या सुवातेर वचप टाळचें. काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावन गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणांत जागृताय निर्माण करतली खंय. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांचे बसकेत उलयतना आमदार आलेमावन भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताच्या आड भाजपा निर्णय घेता असो आरोप तांणी केला. या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली. दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते, फुडारी, समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रश्न एकठांय करतले अशें आलेमांव हांणी सांगलें. लोकांचे प्रश्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितनाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ल्याचे कायदे रद्द करतले अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. पारसे खाजनगुंडो बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक, फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात. जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबीतकरण केला. मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. शेनवारा राती कडेन पणजेच्या मांडवी पुलावयल्यान उडी मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. लोकांनी म्हायती दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धांव घेत बायलेक सोदपाचें काम सुरू केलें. तशेंच पुलिसांनी ह्या घडणुकेची चवकशी सुरू केल्या.
आसामातल्या जोरहाट हांगच्या हवाई तळाचेर देंवतना भारतीय वायुसेनेचे AN-32 येरादारी विमानाचो अपघात जालो. या दुखद अपघातात वायुसेनेच्या 5 जवानांक मरण आयलें. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा हांणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी खोलायेन दुख उक्तायलें. रोवर या हवाई दळ केंद्रा लागसार उड्डाण करतना हो अपघात जालो. विमानाचे सहपायलट जखमी जाल्ल्यान तांचेर लष्करी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. या अपघातात स्क्वॉड्रन फुडारी प्रशांत सिंग, फ्लायट लेफ्टनंट शुभम कुमार, सर्जन जितेश शर्मा, उजो पालोवपी वायू खेमाराम कुमावत असो उजो पालोवपी वायू दानिश आलम हांकां मरण आयलें. चवकशी सुरू आसा आनी राष्ट्रीय धाडसी कर्मचाऱ्यांक श्रद्धांजली दिता. दिल्लीचो मंत्री प्रवेश वर्मान यमुना रिव्हर फ्रंट नितळसाण मोहिमेक 2026 वर्सा वांटो घेतलो. मिशनाक आदार दिवपा खातीर ताणें यमुना घाटाचेर स्वयंसेवी नितळसाण काम केलें. यमुना न्हंय आनी लागसारच्या वाठार नितळ दवरप आनी पर्यावरण जागृताय वाडोवप हो ह्या मोहिमेचो हेतू आसा. थळावे लोक, स्वयंसेवक, अधिकारी नितळसाण मोहिमेंत सामील जाल्ले. यमुना नितळ दवरपा खातीर आनी पर्यावरणाची राखण करपा खातीर लोकांनी एकठांय येवन वावर करचो असो उलो मंत्री हांणी मारला. जम्मू काश्मीरांतल्या बदरवाह ह्या दिसांनी पर्यटकांची व्हडली धांवपळ दिसता. मळा वयल्या खर उश्णतेंतल्या सुटका मेळोवपा खातीर हजारांनी भोंवडेकार येत आसात. ह्या वाठारांतले 5वे दोंगर, थंड हवामान आनी सोबीत देंगणां हांकां खूब भोंवडेकार आकर्शीत जातात. पर्यटक शांतीचें वातावरण आनी नदरेक पडपी दृश्याचो आस्वाद घेतात. हजारांनी लोकांनी उमेदीन वांटो घेवन दिल्लीत फिट इंडिया संडेज ऑन सायकल कार्यावळ घडोवन हाडली. तरणाटे, बायलो, ज्येश्ठ नागरीक, खेळां मोगी आनी हे मोहिमेंत वांटो घेतलो. फिटनेस आनी भलायकेन भरिल्ल्या जिणे पद्दतीक चालना दिवपा खातीर सहभागी सायकल चलोवन गेले. तशेंच सायकल रॅलींतल्यान नेमान व्यायामा विशीं आनी पर्यावरण संरक्षणा विशीं जागृताय पातळ्ळी. ह्या कार्यक्रमांत फिट रावपाचो आनी भलायकेन जगपाचो खर संदेश दिला. मध्य प्रदेशातल्या अलिराजपूर जिल्ह्यात नामनेचो नूरजहान आंबो लक्ष ओडून घेता. दुर्मिळ आकारा खातीर वळखतात तर त्या दर एका आंब्याचें वजन 3 ते 4 किलो मेरेन आसूं येता अशें म्हणलें वता. अंदू आंब्याचें वजन सुमार 3 ते 3.5 किलो आसतलें अशें फळबागांचे धनी शिवराज सिंग जाधव सांगता. आंब्याची खाशेली जात तांच्या फळबागांचो आनी जिल्ल्याचो अभिमान मानतात. हे खाशेले आनी व्हडले फळ पाळोवपा खातीर जायते लोक ह्या वाठाराक भेट दितना दिश्टी पडले.
अहमदाबाद विमानतळार कस्टम अधिकाऱ्यांनी 4.27 कोटी मोलाची भांगराची बिस्किटां जप्त केल्यात। दुबयच्यान येवपी इंडिगो विमानाच्या शौचालयांतल्यान स्पीकर बॉक्सात भांगर लिपोवन दवरिल्ले। सविस्तर तपासणे वेळार अधिकाऱ्यांक काळ्या प्लास्टीक टेपात गुठलायिल्ले 2.8 किलो 24 कॅरेट भांगर मेळ्ळे। कोणाचे मालकी हक्क सांगून नाशिल्ल्यान कस्टम कायद्या खाला भांगर जप्त केले। या तस्करीच्या यत्नात वांटेकार आशिल्ल्यांची वळख करपा खातीर आतां चवकशी सुरू आसा। केरळात शिगोलोसिसाचो नवो प्रकोप जाल्ल्यान राज्यांत भलायकेचो हुस्को निर्माण जाला। शिगोलोसिस हो संसर्गजन्य बॅक्टेरियाचो रोग आसून ताचो परिणाम आतकड्यांनी जाता आनी तो सहजपणान पातळटा। हो रोग शिगोला बॅक्टेरियाक लागून जाता आनी दर वर्सा संवसारभर लाखांनी लोकांक संसर्ग जाता। भलायकी अधिकारी परिस्थितीचेर नदर दवरून आळाबंद हाडपाचे उपाय करतात। लोकांक योग्य नितळसाण दवरपाची आनी भलायकी मार्गदर्शक तत्वां पाळपाचो सल्लो दिला। तेलंगणाच्या बद्री कोठागुडेम जिल्ह्यात रिक्टर प्रमाणात 3.8 इतलो भूंयकांप नोंद जालो। लागसरच्या वाठारांनी हो भूंयकांप जाणवलो आनी ताका लागून थंयच्या लोकांक हुस्को निर्माण जाल्लो। व्हडलेशें लुकसाण वा जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळूंक ना। अधिकारी ह्या परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरतात। आपत्ती वेवस्थापन अधिकाऱ्यां कडल्यान आनीक तापशिलाची वाट पळयतात। राजस्थानात सरकारी हॉस्पिटलात प्रसूती संबंधित गुंतागुंती लागून राजस्थानातल्या कोटा शहरात 5 नव्या आवयक मरण आयला। बिकानेरात आनी कितलेशाच बायलांक भलायकेचे गंभीर प्रश्न आशिल्ल्यान गंभीर दुयेंस आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। कांय दुयेंतींक आवय अपयशी जावप आनी नदर उणी जावपाची शक्यताय आसा अशें अहवालांत म्हणला। ह्या घडणुकांक लागून राज्यांतल्या आवयच्या भलायके विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला। अधिकारी ह्या प्रकरणाचो नियाळ घेतात आनी हॉस्पिटलाच्या कार्यपद्दतीची चवकशी करतात। देहरादूनातल्या सहजपूर वाठारांतल्या बैरागीवाला गांवांत उदका विशीं जाल्ल्या वादाक लागून हिंसक झगडी जाली। हे घडणुकेंत भाजपा कार्यकर्त्यांक मरण आयले जाल्यार ताचे 2 भाव गंभीर जखमी जाले। 3 नांवां आनी जायत्या अज्ञात जाणां आड पुलिसांनी केस नोंद केला। हे घडणुके उपरांत गांवांत तणाव चालूच आसा आनी उजो लायिल्ल्याचोय अहवाल आयल्या उपरांत पुलिसांनी नेमणूक केल्या आनी परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरल्या।
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.